बेंचीन स्टेटमेंट केलें की दिस इज द लास्ट टाइम वी आर सपोर्टिंग काँग्रेस म्हणून. काल जेन्ना फुडें आमी केन्ना सपोर्ट करपाक म्हणजे तुमचो स्टँड कितें आसा? तुमी फुडें काँग्रेस सपोर्ट करतले? आमच्या पार्टीचो स्टँड म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर क्लियर आसा. आमी दिल्लीचो प्रेजिडेंट तांचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, ताणें एका पॉडकास्टान क्लियरली सांगला की आमी भारतीय जनता पार्टीक कितें म्हणटा काँग्रेसचो प्रेजिडेंट दिल्लीचो ताणें क्लियर कट सांगला की आमी दिल्ली भितर इलेक्शन जालें तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सपोर्टान कॅम्पेन केली आम आदमी पार्टीक हरोवपाक. हाजे पेक्षा मोठो आनी घात खंय आसा? तुमी एक गजाल पळयल्या आसतली, जेन्ना कॅप्टन विर्यातो हांगा इलेक्शन लढलो तेन्ना आमी त्या इलेक्शनाक तांकां सपोर्ट दिलो आनी तांकां आमी सपोर्ट दिता आसतना खंयच कामान आमच्या ज्या आमी तांचे खातीर काम केलें तातूंत कमीपण दवरलें ना. खंयच इतले अशे तरेन काम केलें की कॅम्पेन आमची आशिल्ली कशी. आमचे आमदार, हांव किंवा बाकीचे आमचे लिडर्स आसूं सगळ्यांनी बरोबर केलें. पण ताज्या उपरांत जेन्ना एक 6 म्हयने काय 3 म्हयने जावं नाका तांचे लिडर्सांनी तांचो सावथ गोवाचो प्रेजिडेंट नांव ताचें सिल्वाच तातोय ताणें सावियो सिल्वा ताणें स्टेटमेंट केलो की आमकां हें नाका म्हणून एलायन्स नाका म्हणून. तांच्या बाणावलीच्या ब्लॉकान अनाउन्समेंट केलें की आमकां एलायन्स नाका म्हणून. सो एलायन्स जे नाका यांनी घात करपाचो जो काँग्रेस पार्टीचो जो विशय आशिल्लो तो तांणी सगळ्यांनी घेतलो. अशें आसतना आमी ताचेर विश्वास कित्याक दवरचो? काल आमच्या आमदारांनी तांचे खातीर मतदान केलां कारण तांणी थंय सायन मारली, तांणी तांकां उतर दिल्लें आनी दे हॅव एक्सटेंडेड दॅट सपोर्ट बिकॉज वी नो हाव टू कीप आवर वर्ड. बट समहाव द एक्सपिरियन्स ऑफ आम आदमी पार्टी, वेदर इट इज इन हरियाणा, वेदर इट इज इन गुजरात, वेदर इट इज इन दिल्ली, इट इज दॅट की ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन एक प्रॉमीस केला, ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन एक अश्युरन्स दिला, खंय ना खंय तरी सुरो काडला आनी फाटीन घातला. प्रॉब्लेम हो आसा की समोरच्यान येता तो एटॅक कळटा पण फाटल्यान सुरो जेन्ना घालता तेन्ना व्हडले व्हडले किल्ले पडटा, व्हडले व्हडले लढाई लोक हरतात. आनी ती जर लढाई आमची जी भारतीय जनता पार्टी विरोधान आसा, आमची लढाई गोंयकारांची लढाई भारतीय जनता पार्टी विरोधान आनी ह्या करप्ट सरकारा विरुद्ध आसा, तेन्ना जर ती लढाई एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर लढपाक जाय जाल्यार फाटल्यान सुरी काडून घालतलो हो जर भंय आमकां आसत जाल्यार ती लढाई आमी केन्नाच लढपाक तयार आसचे ना आनी ती लढाई आमी लढपाक पावचे ना. आमी तलवार हातान घेतल्या, आमी मशाल हातान घेतल्या आनी ही लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप्शना विरुद्ध आसा आनी तातूंत भितर ती लढाई लढपाक आमच्या बरोबर प्रत्येक गोंयकार उबो रावतलो आनी समर्थ आसा अशें आमकां दिसता. तेजेरूच एक क्वेश्चन उरला, सेम थिंग फुडें सर एनएलए काँग्रेसाचो एंटनान म्हणलेलो आसा की लीडर्स फ्रॉम दिल्ली कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स फॉर अस. दिल्लीसान लिडर कोणाचे पार्टीचे जावं ते आमकां सांगूंक शकता की गोंयांत कितें जाय पळय तें आनी थिंगा उलयता. जस्ट इफ दोज पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज डजंट वांट टू डू अलायन्स or doesn't want to go together, then Goan should understand what does it mean. एक हाजेर ना दिता आन्सर कितें एक्चुली डिबेट जाला टॉपीक आमचें, पण ह्या विशयाचेर आमी उलोवया. आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसा खंयच कोणाक डिक्टेट करना. एज अ पार्टी प्रेजिडेंट आनी आमचे दोनूय आमदार जे आसा हें डिसिजन जें कितें घेतलां तें आमचें डिसिजन, तें गोंयकारांचें डिसिजन. आम आदमी पार्टी नॅशनल पार्टी आशिल्ली आनी आसुनूय ज्या तरेन घात जाला, गुजरातान जाला, हरियाणान जाला किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर जाला, ते समोरा समोर आसा. गुजरातान जेन्ना बाय इलेक्शन जालें 5 तांचे रिजायन जावन बीजेपीक जॉयन जाल्ली, एक आमचो रिजायन जाल्लो. जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें 5 जाग्यांचेर डिक्लेअर जालें की ह्या 5 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे जे आमदार आशिल्ले पळय जे भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले तांचे पयले डिक्लेअर जाले. तेन्ना आमकां प्रपोजल तांणी दिलें की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालूं नाका. आमी घाले ना. आमी आमचो जो एलायन्साचो धर्म आसा तो पाळ्ळो. तरी तांचे 5य पडले. आमचो मागीर डिक्लेअर जालो आनी गोपाल इटालिया ज्या जाग्यार जिखला त्या जाग्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो, फूल फ्लेज कॅम्पेनूय केली, तरी आमचो जिखलो. आतां प्रश्न गोंयकारांचो आसा. हय, आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपीक हरोवपाक जाय. एज अ नॅशनल पार्टी प्रेजिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेयींग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय. हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स, इफ दे आर देर विथ अस लेट अस आय ब्रिंग देम टुगेदर टुडे, टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो. 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. विल काँग्रेस गेट देयर नॅशनल लिडर्स टू गोवा इन नेक्स्ट 8 days and say yes we will fight this seats here and here? I am saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. हें करपा खातीर जर अलायन्स जाय जाल्यार I am saying I am inviting national leaders of Congress to come to Goa and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Now, 1 minute, let me complete this. I am inviting Amit Patkar to come to a meeting with us
अँड डिसायड दीस 40तले तुमी खंयचे लढटले आमी खंयचे लढटले नाव लेट अस तूं 2 म्हयने उरल्या हांचे कॅन्डिडेट डिसायड जाता 15 दीस इलेक्शनाक उरता आसतना हाव विल यू फायट इलेक्शन आय एम प्रिपेरींग फॉर माय इलेक्शन्स फॉर लास्ट 3 years and I'm going to prepare for next 1.5 years because you have to go to people 15-20 दीस तूं लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो when Bharatiya Janata Party has already started preparing for elections you think that alliance can be forged last minute I am saying तुका जर आसा मरे इच्छा don't blame us and call us as the person who are going to a party which is going to be dictating terms from the national हांव सांगता न्ही तुमच्या नॅशनल आमचे नॅशनल लिडर्स आमचे कॉन्स्टंट टचान आसा ते आपय न्ही वी आर रेडी वी विल डू इट बट डोंट ब्लेम अस टू से दॅट अलायन्स आमी 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक म्हणल्यार कितें इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरलें जाल्यार आयज तयारी करची पडटली आनी ती जर आज तयारी करता जाल्यार आयज डिसायड करचें पडटलें कोण खंय लढटा तो आनी ते जर तुमी करपाक तयार ना देन डोंट ब्लेम अस दॅट वी आर गेटिंग स्ट्रॉंगर इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉंगर टू डिफीट BJP our intentions are to defeat BJP and for that whatever that needs to be done we will do it don't let us wait for the last minute for saying that no आमी तांकां डीच केला म्हणून आनी ते पयलीं आमी पळयलां फाटले फावट आमी पळयलां तांणी कशे तरेन विजय सरदेसायाक बरोबर अलायन्स केल्या उपरांत लास्ट मोमेंटाक ताका सांगलें 2-3 सीट सो हाव इज दॅट इज पॉसिबल दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन अँड सो स्टॉप ब्लेमिंग आम आदमी पार्टी की national leaders are going to dictate no we are in Goa we have the guidance from national leaders we respect our national leadership and they have kept their promise and word time and again but somehow that reciprocation has not come from Congress and that is what is worrying us so गोंयकार शेणपाक जायना ह्या गोष्टी भितर खंयच हे आमचे एक्सपेक्टेशन आसा आनी वी आर मेकिंग दॅट प्रॉमीस एंड दॅट इज वाय वेन वी टॉक अबाउट गुंडाराज ऑल्सो वी आर टेकिंग दीस अहेड एज अ कॅम्पेन फॉर अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाराज कारण भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाच खंय ना खंय तरी हेंय डिक्टेट करता आज की कोण खंय आसचें आनी ऑपोजिशन कशें डिवायडेड आसचें बिकॉज देर एडवांटेज दे डोंट गेट मोर दॅन 32% वोट्स or 33% वोट ते म्हणटा पळय 50% वोटां पडटा खंय पडटा द रिजल्ट शो 33% वोट शेअर आसा सो 67 2/3 ऑफ गोवन्स डोंट वॉन्ट देम इन गोवा कोण शिकयता तांकां हे बंद जातले जाल्यार आज डिसायड करूया चल लेट अस डू दॅट लेट अस डू वॉट आय सेड 8 दिसान करूया डिसायड कोणी म्हणचे न्ही की अशें हे टीम ते समजुपाचो प्रश्नच ना आय इनवायट एल्टन आय इनवायट युरी आय इनवायट अमित पाटकर आय इनवायट कार्लोस आय इनवायट गोवा फॉरवर्ड आय इनवायट वो आमचो मनोज परब सगळे जाण येवया फुडल्या विकान मेळुया आनी डिसायड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते पळय भारतीय जनता पार्टी पत्रादेवीच्यान खंय पळयतली ती खबर ना तुमकां प्रॉबब्ली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशें बोटी घेवन पळोवंक आसा हे की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार यू हॅव टू कम ऑन द प्लॅटफॉर्म अँड फायट अगेन्स्ट दीस अँड दीस कॅम्पेन इज अगेन्स्ट दोज गुंडाज ऑल्सो आर इन पावर this campaign so I don't want to deviate from this topic I'm saying this campaign is a united campaign of Goans कारण ही जी कॅम्पेन आसा हातल्यान जो आज भारतीय जनता पार्टीक पळय जाल्यार पर्सनल अटॅक सुरू केला भारतीय जनता पार्टीचे पेज पळय मरे ओपन करा न्ही भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पेज ऑन फेसबुक ऑन ट्विटर ऑन इंस्टाग्राम कितें घालता रे पर्सनल अटॅक ऑन माय प्रोफेशन ऑन मी एज अ लॉयर दिस इज द लेवल ऑफ भारतीय नॅशनल पार्टी 15-14 कोटीची फॅमिली म्हणटात मरे ते भिता म्हाका भिल्या कारण आमी ऑनेस्टली फुडें चल्ल्या आमच्या पार्टीक भिल्या आमच्या लिडर्सांक भिल्या वाल्मिकी आसूं हांव आसूं आमचे लिडर्स आसूं आमचे दोनी MLA आसूं वी डोंट मिन्स वर्ड्स अँड वी वील नेवर कॉल वॉट इज व्हायट ऑर ब्लॅक एज ग्रे इज कलर वीच वेन गेट्स व्हायट अँड ब्लॅक मिक्स गेट ग्रे वी कॉल स्पेड अ स्पेड अँड वी वील कॉल स्पेड अ स्पेड ते बरें करून Aam Aadmi wants to defeat Bharatiya Janata Party. Come what may, we will defeat Bharatiya Janata Party. On this, in this fight against Bharatiya Janata Party, आमचे बरोबर कोणी जॉइन जावपाक सोदता, they are welcome to do it, but not at the fag end of election campaign. Today, decide today. फाल्यां परवा येरमां ह्या फुडल्या म्हयन्या भितर डिसायड करूया 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा डिसायड करूया एक नवो सत्याग्रह लॉन्च करूया गांधी जयंती दिसा जी कॅम्पेन महात्मा गांधीन ब्रिटिशा विरुद्ध केल्ली जी कॅम्पेन जॅक शिकवेरा आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी जी कॅम्पेन सालाजारशाही विरुद्ध पोर्चुगीजांची केल्ली तीच कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च करची पडटली आनी ती जर कॅम्पेन लॉन्च करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडा विरुद्ध जर एकत्रीत रावचे पडले जाल्यार रावपाक जाय पूण नॉट एट द फॅग एंड टुडे आम आदमी पार्टी हॅज ऑलवेज बीन रेडी टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी अँड वी वील गो अहेड अँड
डू वॉट एवर दॅट इज निडेड टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी आनी तातूंत भितर कोणाचो साथ लाभता ना लाभता कांय आमकां खबर ना, पूण गोंयकार आमच्या बरोबर रावतले हाजे बद्दल म्हाका तरी दुबाव ना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.